सुरवातेक आमी सगळीं उबी रावया आनी गायन करुया. सर्वेस्परा मुखार येयात. गायनाचो अंक A32. Sorvespora mukaria Takadin masuya Totir koron amche taron Takavakanuya Sorvespora mukaria Takadin masuya Totir koron amche taron takavakanuya Aki pritum sogloson sa kachahatanasa Usus purvut kulkul durya Tades godun halya Sorvespora mukaria Takadin vasuya Totir koron amche taron Takavakanuya Sorvespora mukaria Takadin vasuya Totir koron amche taron Takavakanuya Sulpot poryata chimukar Amso eklos diuto Ami sogli tachi pozan Sorvak velyo shelyo Sorvespora mukaria Takadin vasuya Totir koron amche taron Takavakanuya Sorvespora mukaria Takadin vasuya Totir koron amche taron Takavakanuya बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या देवा बाबाच्या आणि आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे असो. तुमची सोबे आसो प्रेतीवन भाव भयणानो, आयचे परबेचो विशय जावन आसा सा रॉकी भाशेन जेजूचे उर्बेवंत गोवाय करूंक आमचेशी राव. खरेंच म्हणल्यार दर परबे सोमयार आमी आमच्या जिविताचेर नियाल करची गरज आनी त्या भाग्यवंताचें जिवीत आपणावंक प्रयत्न करची गरज. देवाची येवजण मानून घेता, मागणें कोत्ता, पेल्याचे सेवेन आपलें जिवीत सादता, ताकाच आमी भाग्यवंत मनीस म्हणटा. आमच्या भाग्यवंत रोकाची आमी व्हडवीक उलयता. ताचें जिवीत आमी आपणायल्यार आमचे व्हडविकेक अर्थ आसतलो. आमचें जिवीत सुफोल जातलें. आमची परब फलादीक जातली. भाग्यवंत रोकाचो पिडेच्या वेळार उगडास कोत्ता तर हे कोरोना पिडेच्या वेळार आमी ताची मजत मागुया.
ताचे हे परबे वरवीं आमचें जिवीत देखीचें आनी देवबिरातीचें जावं म्हूण मागुया. हीच कृपा आमच्या भाग्यवान रॉकेक फुडें घालून हे मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां मागुया. आनी पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. आयज ह्या देवा मुखार आमी सगळीं हाजीर जाल्या तेन्ना आमी सगळीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्यांक उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तनान उच्चारून वायट आदारून बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sorgi
प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या पुता आणि पवित्र आत्म्या बरोबर तू एकलोच पवित्र. तुझे विनवणेन बरो म्हटलेलो कोणूच ना. तुझे विणे बरो म्हटलेलो कोणूच ना. भगवंत रोकाचे विनोदीन तुझे पवित्रतायेन आमकां पवित्र कर. तुझ्या बलेपणान आमची काळजां भर आनी शेकी तुझे मोहिमेंत स्वर्गार आमकां वांटो दी. आमच्या सगळ्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोलो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर जेरमियासाक पावलें तें हें: वच आनी सर्वेस्पराच्या दारवट्याशी उबो राव. हो संदेश पोरगोट कर आनी सांग. ह्या दारवट्यांतल्यान सर्वेस्पराक बसूंक येतलो सुदैवांच्या लोकांनो, सर्वेस्पराच्या उतराक कान दियात. दोलबाराचो सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता: तुमी चाल आनी तुमची कर्तुत्वां नीट करात, आनी हांव तुमचे मदें ह्या जाग्यार रावतलो. सर्वेस्पराचें मंदीर, सर्वेस्पराचें मंदीर, सर्वेस्पराचें मंदीर असल्या फटकिऱ्या उतरांचेर बाबात दवरूं नाकात. तुमची चाल आनी तुमची कर्तुत्वां बदलशात जाल्यार, तुमी एकामेकांताय नीत करशात जाल्यार, पोरक्यांक, अनाथांक आनी विधवांक पिडापीड दिना जाशात जाल्यार, ह्या जाग्यार निरोपराध्याचें रगत वारोयना जाशात जाल्यार, आनी तुमचे निसणटणाक तुमी कुड्ड्या देवाक भोजिना जाशात जाल्यार, हांव तुमचे मदें ह्या जाग्यार मागा हांवें तुमच्या पुर्वजांक सदांकाळ रावपाक दिल्ल्या देसांत रावतलो. तुमकां कित्याकूच उपकारो ना तसल्या फटकिऱ्या उतरांचेर तुमी पातयेतात. एके वाटेन तुमी चलशात, जिवेशी मारतल्यात, प्रद्वार करतल्यात, लोतीक गवाय दितल्यात, बालाक धूप उलपावन पोरक्या देवांची सेवा करतल्यात, आनी दुसरे वाटेन म्हजें नांव आसलोले मंदिरांत येवन म्हणटल्यात, आतां आमी मेकळीं जाल्याव. ही सगळीं खोटेपणां करून मात मेकळीं मूं. म्हजें नांव आसलोलें हें मंदीर तुमी चोरांची दोल करून सोडल्या. हांव आजून कुड्डो जावंक ना, उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायन करून जातलो. आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ कोड. म्हणूया साकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ कोड. सगळ्या वेळार सर्वेस्पराक दिन वाजतलो, ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सोबे म्हज्या आत्म्यांक ओडवीक मेळटा, ह्या आयकूंक खालत्यांक भोगतलो संतोष. जबाब. साकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ कोड. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशांचेर आसात, ताच्या मागण्यांची बोब ताच्या कानार पावता. सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाट ओळटा,
प्रितुमी वेलो तांचो उगडास नाच करता. जबाब साकून घेयात आनी पळया सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गो. बोरी मनशां उलो मातात, सोर्वेस्पो तांचे आयकता आनी सगळ्या कांतांतली तांकां निवारता. जांचे काळीज दुखोवला खोतवला, तांचे सोरशी सोर्वेस्पोर आसाच. जांचे मन कळवळटा वळवळटा, तांचे सोर्वेस्पोर हात ओडटा. जबाब साकून घेयात आनी पळया सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गो. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानू, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात. बायल्यो सोमयांक कशें आपल्या घोवाक खालत्यो जावंक जाय, कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो मुनगो पवित्र सोबेचो सर्वणार आनी मस्तक, तसोच घोव आपले बायलेचें मस्तक. आनी जशी पवित्र सोबा क्रिस्ता थंय खालती जावंक आसा, तशेंच बायल्यो आपल्या घोवाक सोगतात खालत्यो जावंक जाय. पोतिनू क्रिस्ताक पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलो जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग करात, तिका पवित्र करून उदकाचें स्नान दिवंक आनी सोब उचारूंक तांणी तिका नितोल निर्मोल केली. आपणा मुखार मोहिमेन पोरजोल्ली, खोत वो मिरी नासलोली वो असलें कितेंच नासतना, पूण पवित्र आनी निश्कोल तिका करून दवरचे खातीर ताणें अशें केलें. हेच पोरी आपलो मोग कोत्ता तसोच पोतिनीन आपल्या पोतीचो मोग करूंक जाय. आनी आपल्या पोतिनीचो मोग कोत्ता तो आपलो मोग कोत्ता. खंयचोच मनीस आपले कुडीचो देवस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परमोस कोत्ता. क्रिस्तूय पवित्र सोबे थंय तशेंच कोत्ता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी ताचे जिवे सांदे. देखून दादलो आपले आवय बापायक सांठलो आनी आपले पोतिनीक एकवटतलो आनी ती दोगां एक जातोलीं. ह्या गुटाक खोल सोजमणी आसा. क्रिस्ता आनी पवित्र सोबेक तो संबोन जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. देवाचें उतरें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोमिया आत्मा आनी जिवीत, तुजी उतरां ससनाच्या जिविताची. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसूं. माथे वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे
शुभ वर्तमान Uima tuka somia. फिलिपाच्या शेजाऱ्या गावात येतोच जेजून आपल्या शिष्यांकडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सदरतात? आणि तांणी जबाब दिलो, थोडे जोन बावतीस, थोडे एलियस, दुसरे जेरेमायस वो बाकणारांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तो तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हळें, सिमोन जोनाचे पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोग तमासान न्हय पूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो. आनी आम कोणाचे दारोटे तिचेर जोईत व्हरचे नात. हांव तुका स्वर्गीच्या राज्याच्यो चाव्यो दितलो. तूं संवसारान बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलेलें जातलें, आनी तूं संवसारान सोडशी तितलें स्वर्गार सोदलेलें जातलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Vakani tuka Krista. प्रितीच्या भयणी बाबूनो, आयज भाग्यंतराकीची परब समोरमुख आमी हाजीर आसा. आनी भाग्यंतरोक खरेपणी आमकां सगल्यांक एक देख. मॉन्टेनेग्रो फ्रांस ह्या वाठारांत तो जल्मलो. आवय बापाय सांगता के भाशेन बरेपणान तो वाडटालो. ताची आवय सुमाराक 2 फावटी उपास उरताली आनी ताचे बरोबर भुरगो वाडटालो रोख आवय भाशेन आपुणूय खूंय तो उपास करतालो. भयणानो, ल्हानपणांतल्यान के भाशेन क्रिस्ती वागणुकेची बरेपण आपल्या जिवितान सांबाळूंक तो शिकलो. तसो तो वाडलो, बरें जालो. जेन्ना बाबाच्या मरना वेळार ग्रेस फॅमिलीन जल्मलो, ताका एक नोबेल कसो बापाय जाय आसलो. पूण ह्या वेळार फ्रांसीस de Assisi भाशेन सगळें खूंय तो आपलें साणटा, वदार सगळें सोडून दिता आनीक के भाशेन मेंडिकन म्हणजे देवाच्या वावरांत आपल्याक भेटूंक तो फुडें वता. आनी इतल्यान तेन्ना खूंय प्लेग पडली. ह्या काळार ताणें जायते एक भाशेन आपली सेवा दिली. तांकां हात लावून तांकां एके भाशेन देवाचें बरेपण, मोगाचें कृपेचें बरेपण तांकां वांटून जायते तरेन मोगान खूंय तांची सेवा केली. आनी भाशेन आपल्या जिवितांतल्यान देवाचो मोग, देवाचो संदेश आपल्या उतरां कोरण्यांतल्यान तो जावंक वावुरलो. भयणी भावनो, भाग्यवंत रोके भाशेन आमी जेजूचे के भाशेन उर्बेवंत गोवाई करूंक आमकां आयज उलो. भयणानो, एक गोवाई म्हळ्यार कितें काय? एक गोवाई कित्याक व्हरता काय? जेजूचो गोवाई कसो एके भाशेन आमी जें कितें
जसो बागेंत जुवांव म्हणटा आपल्या पयले चिटेन तो आमकां सांगता जें कितें आमी देखलां आनी जें कितें आमी आयकलां तें आमी तुमकां परगट्टा. बाबयणानो, एक गोवाय म्हळ्यार हेंच काय. जेजूचो गोवाय जावप म्हणजे आमच्या जिवितान जें आमी कितें देखलां, आयकलां आनी अनुभवलां तें दुसऱ्यांक आमी वाटप. बाबयणानो, ही गोवायकी आमच्या जिवितान जर पुर्ती जातली जाल्यार कितें वाचो एके भाशेन आमी वेचून काडूंक जाय. ते खातीर आयचे पयले वाचप काय बरें आमकां सांगता. तुवें तुमच्या पयले स्वादेर आमी देवाचो संदेश आमच्या जिवितान आयकून घेवंक जाय. बाबयणानो, देवाचो संदेश आयकप हें पयलें पावल आमच्या जिवितान जावची गरज. जेजूचे गोवाय आमी जातले जाल्यार देवाचो संदेश आयकून घेवप हें म्हत्वाचें. भगवंताच्या जिवितान सगळ्यांच्या जिवितान आमी पळयता तांणी देवाचो संदेश आपल्या काळजा मनान घेतलो. भगवंत रोखीनूय एके भाशेन सगळें संवसारी सोडलें. देवाचो संदेश आपल्या काळजा मनान घेवन ताचो वावर करूंक तांणी आपली पावलां मारलीं. बाबयणानो, देव आमचे लागीं जायत्या भासांनी उलयता. देव आपलो संदेश आमकां दिता आनी आमचे जण एकल्याचें आपोवणें ओळखून घेवंक आमकां तो आदार दिता. बाबयणानो, आपोवणें म्हळ्यार आमकां देवान दिल्लेंच एक देणें. तो आमकां जण एकल्याक आपयता आपल्या वावरा खातीर. मागीर आमचो बेस कसलोय जावं, वेगवेगळ्या बेसा प्रमाणे आमचें कार्य आमी जिवंक आपलो संदेश तो आमकां दिता. बाबयणानो, जो कोण हो संदेश आयकून घेता तो आपल्या जिवितान गोवायकी दिवंक पावता. दुसरे स्वादेर आमी जो संदेश देवान आमकां दिला तो आमी दुसऱ्यांक वांटूंक वेगवेगळ्या खुणां वरवीं आमी ताचो वापर करची गरज. जावं घडये आमचे जिविताची परिस्थिती, एके वाटेन आमच्या जिवितार येतले प्रश्न, आमच्या दर जिविताच्या वाटेन आमी चलतना वेगवेगळे अडखळ्यांक घडये आमी फुडो करता. बाबड्यानो, ह्यो जावन आसात एके भाशेन एक खुणां आमच्या जिवितांतल्यान. तातूंतल्यान आमी चलतना, तातूंतल्यान आमी एके भाशेन आमचें पयण करतना आमी भावाताच्या जिविताक आमी गोवायकी दिवंक भोव म्हत्वाचें. भयणी भावनो, असले आमचे वागणुकेंत आमी देवाक सांगाता घेवन आमच्या जिविताचे पयण भावार्थान करता तेन्ना ह्यो जिविताच्यो खुणां आमकां हे भाशेन हो संदेश परगटूंक आदार जाता. तिसरे स्वादेर जो संदेश आमी घेतला, जे बरेपण आमच्या जिवितान आमी विस्तारूंक वावुरल्या, आमच्या जिविताच्या अनुगतल्यान दुसऱ्यांक आमी जेजूची हाडूंक आमी वावरूंक जाय. पण बाबूनो, आजच्या शिव वर्तमानान आयकला जेजून एके भाशेन हो विचार पेद्रूक केलो आनी जेन्ना पेद्रून हो जबाब दिवन म्हणलें तेन्ना जेजू ताका शाबासकी दिता. एके भाशेन आपल्या जिवितांतल्यान ही गोवायकी तो दिता. जेजू कोण तो दाखोवन करता आनी एक वेळार जेजू ताका आपलें कार्य उणें बरोवंक तितून काडटा. तूं म्हणटा तूं खडप आनी तुजेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो. पण बाबूनो, आमच्या जिवितांतल्यान एके भाशेन दर दिसाक जे आमी संदेश आयकून घेता, हो संदेश जिवितान वेव्हारान घालूंक वावुरता, ह्या संदेशा वरवीं आनी ह्या आमच्या वागणुके वरवीं आमी दुसऱ्यांक जेजूची हाडची गरज. बाबड्यानो, हेंच आमच्या जिवितान घडोवनी. जावं घडये आमी वावर करता त्या जाग्यार वेगवेगळे भाशेन आमचे सांगाता मनशां आसात, तांकां ही जिविताची गोवायकी आमी दिवया. आमी क्रिस्ताचे पाटलावदार हे तांकां एके भाशेन दिसून येवनी. आनी भयणी बाबूनो, जेन्ना आमचे वागणुकेंतल्यान हें तांकां दिसून येता तेन्ना आमी जेजूची बरी खबर संदेश एके भाशेन तांकां आमी पावयता. बाबड्यानो, जायत्यांक जेजूचे ओळख आमच्या जिवितान वरवीं एके भाशेन मेळोनी.
आनी हीच जावंक जाय आमची गोवायकी. तर बेणी बाबूनो आयज हे परबेंत आमी वांटो घेता आसतना भाग्यवंत रॉकीक आमचो नामणो कसो घेवन 2 दिसाक आमच्या वागणुकेंतल्यान 2 दिसा आमच्या दुसऱ्या मनशा सोबे आमचो सांगातान आमी जियेतना आमचे एके भाशेन हीच देख नामणीक जावनी आनी हे वरवीं जेजूचे गोवाय म्हूण सगल्याक परगोट जावं. हेंच करूंक आमकां सगल्यांक कितें कृपा आनी बोळ लाभय म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया. सगळे आमी उबी रावया आनी वेळार आमचो जोन एकल्याचो बाबात सगळीं आमी सांगातान आनी एकाच थळ्यान उच्चारुया. सत म्हणटान देवाक सुरपुदीदार बापाक सरकार आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पयतात्म्या वरवीं गोबी सांगावलो आकवार मरये थंय सरमलो पोसपेदा खाल ताणें कोस सोसले ताका कुस्सा सोडलो तो मेलो ताका आनकी पिलो तो मेलो मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यातलो जिवंत जालो सगळ्यात चडलो सरपरीदार त्या बापाच्या उजव्याक बसला पितांची मनाची दुसरी कोण केलो सत म्हणटा पवित्र आत्म्यान कातोलीक गोवी सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे पुढचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आनेच बाबार्था आनी वेळार आमचे जोण एकल्याचे गरजो तेच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. भाग्योन रोका भाशेन देवा उतरा उजवाडान जेजूच्या गवाय जावं आमचे शिराव मागुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक देवाच्या उतराची गोडसाण वांटना देवाच्या उतराक मान दिवं आनी ह्या उतराच्या उजवाडान आपल्या जिविताची पावलां मारूंक शिकोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे आय आमचे मागणे आय बापा. भाग्यवंत रोका भाशेन सेवा चाकरे वरवीं जेजूचे गवाय जावं आमचे शिराव मागुया. आमचे समाजीक फुडाऱ्यांक आपल्या पोरजेच्या हुस्क्या खोतीचे ताले आयकून तांची सेवा करतना पोरजेक फायद्याक पडटा तसले निर्णय घेवंक आनी ते वेव्हारांत घालूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे आय आमचे मागणे आय बापा. भाग्यवंत रोका भाशेन खरे क्रिस्ती जिवीत जिवंक जेजूचे गवाय जावं आमचे शिराव. आयचे हे परबे समयार आमचे जिवीत नवे करूंक देवान आमकां सोयेक दिल्लो आसा. आमचें आदलें जिवीत सोडून नवे कृपेचें जिवीत आपणावन भाग्यवंत रोका भाशेन पेल्याचे सेवेची आनी मोगाची जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे आय आमचे मागणे आय बापा. भाग्यवंत रोका भाशेन दुसऱ्यां खातीर जियोंक जेजूचे गोंय जावंक आमचे शिराव. आज जेन्ना आमी भाग्यवंत रोकाची परब समरमता आमची नदर दुसऱ्यांची भोंवतणी घालूंक जायतीं आमची भाव भयणां कोणाच्या तरी आदाराक आशेतात. असल्या सोवे आमचे मोगाचे
आनी भावार्थाचेर संबंद अदीक आनी अदीक घट करूंक आनी आमी समोरमताव तो भावार्थ पेल्याच्या मोगान आनी दोयाळ काकुतीन जियोंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बापा. भाग्यवान रोकाचें नांव पेसपिडेच्या वेळार घेताना आमचेशी राव. भाग्यवान रोकाक आमी पेसपिडेच्या वेळार उगडास कोत्ताना कोविड-19 हे पिडेंत आसलोल्यांक जेजूची पेकोवणी, मरून गेल्ल्यांक तांकां सासणाचें सूख, दुकान आसलोल्यांक आनी आमा सोमेस्तांक ह्या पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बापा. बोदर बाबा आमची करीत मागणी वेळा तुझ्या मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणांनी आमची मागणी द्वायक तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गौलीक चीट. आमचे शिराव हो ह्या वर्साचो गौलीक विशय मनान दवरून आमचो संबंद देवा आनी पेल्या सोवें अदीक वाडोवंक आनी भाग्यवंत रोका भाशेन आमचें जिवीत दुसऱ्यांक फलादीक जावंक बापाच्या हातांत घालुया. कामाची हातयारां, ह्या महामारेक लागून जायते आमच्या भावा भयणीच्या काम वचून ती बेकार आसात आनी ह्या पासो ती आपल्या जिवितांत खूब वळवळे काडटात. तर भाग्यवंत रोगच्या परबे समोयार असल्या भावा भयणींक तांकां बेगीनूच काम मेळूं आनी आमच्या गांवांत वेगवेगळो वावर कोत्तात तांकां बरेपण फावो जावचें आमचे आवडे जेजूचे आदीन करुया. उंडो आनी सोरो. हो उंडो आनी सोरो थोड्याच वेळान जेजूच्या मासा रोगतान बदलतलो. भाग्यवान रोका भाशेन जेजूचें गोवाय जावंक आमच्या जिवितांत बदलणी येवप भोव म्हत्वाचें आनी गरजेचें. ही बदलणी घडून येवंक आमी नवीं मनशां जावंक आमकांच ह्या उंड्या सोऱ्या बरोबर जेजूच्या हातांत घालुया. दाना तोयरे वेळार आमी गायन करुया मातयेचे भांगार करूं गायनाचो अंक C24. मातयेचे भांगार करूं तुका भोगता आमचे
तुका भोगतां आमचें वरदान तुका भोगतां आमचें वरदान तूं सबूत जीवन जेजू Loyal Baba, Bhakti Pada, Nirkolokya, Jivitache, Tuka Bhaktan, Amche Vodan, Tuka Bhaktan, Amche म्हज्या भयणी भावांनोय आमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दांतें बलिदान आपल्या मनाकानी मोहीक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परायकेस बले वरवीं आमकां तुजी आपणालेली परसां तुवें करून घेतल्याय. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतींत सांबाळ. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व दाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या सोणकलेच्या फायद्याचो श्रेष्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळांत तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Povik, 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 Barbarazo, sorvespo, sorvespo tu. Povik, 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 Barbarazo, sorvespo, sorvespo tu. Sorgani sonsar volar, ani sonsar volar, voi volar. Sorgani sonsar volar, ani sonsar volar, voi volar. Usorgi, 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 tu caso. Sorves por acida, sorves por acida, caso. Sorves por acida, sorves por acida, caso. Un sorgi, un sorgi, un sorgi, tu caso. बाबा करस्न पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससुकवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो
तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेचपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बॉक्सनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वाडोवतलें हे म्हज्या उगडासाक कुरात Mavarta's a good porgotoria. Gesù melo, Gesù জীবন সারা, Gesù নবিয়ান ইয়েদলো। Gesù melo, Gesù জীবন সারা, Gesù নবিয়ান ইয়েদলো। बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उडगास करता आनी हो जिविताचो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पीत हा तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला हें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळ्यान रगत शेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टा गुडीन मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोरीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भाव भयणाची ह्या गांवांत जियेतल्या सगल्या आमच्या भाव भयणाची तरेतरेचो वावरांत आसलेल्या सगल्या वावर कोतेल्या आमच्या भाव भयणाची पिडेंत कश्टवतात तांची दया कर आनी तुज्या आशिर्वादान बर म्हूण आमी मागता आयज मनावळ करतात आमचे पॅरिश पास्टल कावन्सील तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागन जुजे तुज्या पोथी बागन जुजे वाज बागन फ्रांसीस शावेळ पदवासो बागन दांतन बागन रोक बागन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मान बोल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सास्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगात हा तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सरकार सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायक जायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणे पडो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सबस काय आमकां दी
सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरभंडारा जेजू क्रिस्ताच्या न्याक आमी बरोबरशें नोंद रेखता तर आमकां तुज्यो दार काकूळ देन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली बठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया देवाची शिणी संसाराची पापातुली आमची काकूत कोर देवाची शिणी संसाराची पापातुली आमची काकूत कोर देवाची शिणी संसाराचे पापाटोली आमकां शांती दी शांती दी ही देवाची शरी संवसाराचें पाप काडटा दी ह्या शरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या कास्तारान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन जेजूक आमच्या काळजांत शिवंक वेताना आमी गायन करुया तुजेच फाटल्यान येता गायनाचो अंक D42
जेजू आमच्या गोळ्या भुकेन आमी मोता जेजू आमच्या उद्या जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसोवास्तान ओरोळ्यांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उत्कादिकार तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या भुकेन आमी मोता जेजू आमच्या उद्या व्हरून जाय दोंगरा सोड्या जेजू आमची शुपास विचार आमचे निर्भर असो कुडी जेजू आमचे जिवीत सासणी तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या भुकेन आमी मोता जेजू आमच्या उद्या जाचो एक वर पोटा तुटून जेजू नव्यान दोता बांदून जाच्या काळजान उचा बोळान जेजू हाडटा शांती संस्कार तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या भुकेन आमी मोता जेजू आमच्या उद्या बापा गेले वैकूट भोगपाक जेजू कोरी आमगेली वाट आमचे रातच्या काळखान चलपाक जेजू आमचो खरो उजवाड तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या भुकेन आमी मोता जेजू आमच्या उद्या
प्रार्थया. सर पदवेदार देवा, शांतीच्या आणि बुजवणीच्या बापा, तुझ्या भक्तां खातीर तुका वाखाणूंक आनी तुजीं भुरगीं हांगा आज एकठांय जाल्या ह्या पवित्र जेवणान तूं आमकां दिता. त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ह्या संवसारान तुजे पवित्रतायेन आमी भरूंक आनी सरकार शासनाची सोडवण जोडूंक आमच्या महिमेवंत भाव भयणीच्या सांगाता निरंतरी तुका वाखाणूंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसी. सगल्यांक तुमकां म्हज्या ब्रदर अलोशियस आनी आमच्या गांवच्या माद्र भयणांक सांगाता घेवन कुशाल बरीत बागवंत रोकाची परब तुमकां आमी आवडयता. ह्या महामारींत सगल्यांक आमकां ताणें राखचे आनी सांबाळचे आनी बरे भलायकेन दवरचे हेच आमचे आवडे. आमचे दिनवास जोएल, डॉमिनिक आनी आसिफा हांकां हांणी दर दिसा लायव्ह स्ट्रिमींग करून सगल्यांक वांटो घेवंक मेसाच्या बलिदानांत आदार केलो ह्या खातीर आनी आपलो म्हत्वाचो वेळ दिल्ल्या पासत तांकां आमचे दिनवास. देव बरें करूं सगल्या आमच्या समुदायाच्या फुडाऱ्यांक, PBC मेंबरांक जाणी नोवेनाची आनी फेस्ताची मांडावळ ऑर्ताबरीत केली. सेवाधर्म बरो करूंक वावुरली देखून तशेंच फुलावणी नेटून आनी इगोजेची सफाई करून जाय तो तोकोस घेतिल्ल्या पासत आमचे दिनवास आमच्या तरणाट्यांक डॉमिनिक, एस्लिया, एन्सन, आसिफा, ग्लॅडविन, प्रेस्टन, जुजू, एंथनी, वेल्डन, विल्सन मास्करन्स, नॅश, बेनेडिक्ट आनी एलिस्टर आनी आमच्या ब्रदर एलेशा साकरी सांत रॉकीची इमास नेटूंक तांणी आपलो वेळ दिलो आनी बरो वावर तांणी केलो. तशेंच दिनवास सिस्टर रोशनी जाणें आल्तार नेटूंक 2 दिसां ती वावुरली. भाव एलिस्टन जाणें आपल्यो वस्तू भाव एलिसन जाणें आपल्यो वस्तू आनी लायज आमकां दिल्यात त्या पासत ताकाय आमचे दिनवास. दिनवास आमच्या कोयराक ब्रदर एलोशियस आनी भाव एस्ता हांच्या मार्गदर्शनान गावपी आमच्या सगल्या भयणांक तांच्या मधुर थाळ्यान आनी संगितान सेवाधर्म ऑर्ताबरीत तांणी केलो. देवनीस लोबो आनी तिच्या कुटुंबाक आमचे दिनवास. आल्ताराक लावंक ह्यो आपल्या हातांनी करून ह्यो वाती आमकां दिल्ल्या पासत देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आदल्या दिकनांक आतां फादर मायरन फेर्नांडीस हाका जाणें सादें सरळ बरें नोवेनाचे विशय तशेंच 2 दिसांची वाचपां दिवन आमकां आदार केलो देखून. समजता सगल्या 5, 6, 7, 8 वर्सांचे आवय बापायन भुरग्यांची नांवां दिल्यात म्हूण कोण उरल्यांत जाल्यार फाल्यां लेगून दिवची. उपरांत तांचे ग्रुप्स आमी करतल्या. आमच्या भुरग्यां खातीर 4 कॉम्पिटिशन्स आमी दवरल्यान. झाडां तुमची, जागो आमचो. तुमची वाजन घालून केल्ले ते भाशेन तुमी तयार करून हाडची.
आवय शेगुणाचे भांडार हे पोएम तशेंच एसे रायटींग ऑन मदर आवयचेर जे इंग्लीश ओ कोंकणी भाशेन ते बरोवं येता. तुजी आवयक तुजी बॅट बुके मेड ऑफ वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट हाचे तुमची बॅट तुमी तयार करची. उजवाड तुमच्या पावलांचो रील्स ओ शॉर्ट व्हिडिओज ऑन मदर सप्टेंबराचे 4 तारीख लेगून हे तुमी तयार करून दिवचे. वॉट्सॅपार तुमकां ते कायदे धाडल्यात. आवय बापाय न्हू देव संदेशकारांनो तुमच्या भुरग्यांक भाग घेवंक उस्कायात. आशीर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोपकार.